नमस्कार. मायकल ग्रेशियस, सेक्रेटरी, ग्लोबल कोंकणी लिपी अभियान. पयच्या दिसा आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन 2 प्रस्ताव मांडल्यात. पयलो आमचो प्रस्ताव मायनॉरिटी कमिशनाची स्थापना आणि दुसरो प्रस्ताव कोंकणीच्या रोमी लिपींतल्यान आमच्या इस्कॉलांनी कोंकणीचे शिक्षण दिवपाचेर. हे प्रस्ताव ह्या म्हयन्यात जातल्या अधिवेशनान विधानसभेच्या आमकां मांडलेले जाय. आता हो प्रस्ताव मांडूंक आमी सगळ्या पक्षांच्या फुडाऱ्यांक भेटतले. कोंकणीचो विशय राजकारण करचो विशय न्हू. त्या खातीर सगळ्यांच्या सहमतान सत्तेर असलेल्या पक्षाच्या सहकारान, विरोधी पक्षाच्या सहकारान आमी सगळ्या पक्षांक भेट करतले. आयच्या दिसा आमी पक्ष अध्यक्ष बीजेपीचो दामू नायकाची भेट घेतल्या. ते उपरांत आमी विजय सरदेसायक मेळचे आसा. दामू नायकान आमकां सीएमा कडेन अपॉइंटमेंट घेवन एक कितें म्हणटा एक भासाभास करपाचें आमकां उतर दिलो. आमी आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांक, काँग्रेस पक्षाच्या फुडाऱ्यांक, तशेंच एमजीपीच्या आनी आरजीपीच्याय फुडाऱ्यांक आमी भेटतले. तुमचे लागीं आमची विनंती आसा, जेन्ना आमी हो वावर घेवन मुखार वता, तुमी तुमच्या आमदाराक वा मंत्र्याक मेळ्ळात आनी तांकां सांगात ह्या दोन्ही प्रस्तावांक तुमचो आदार सहकार दियात आनी विधानसभेत तो मांडात. देव बरें करूं.